खाजगी जागेतले मिनाचे डंप उखलूंक खण खात्याची तत्वता मान्यताय 2022तले डंप पॉलिसी वरवीं डंप उखलूंक पयली परवानगी शिरगांवचो डंप उखलूंक चौगुलेक बावटो। बांबोळे कंटेनर कलंडलो ट्रक खंय लोड ड्रायव्हर जखमी जीएमसी दाखल। जीएमसीच्या निवासी दोतोरांचे आंदोलन 5व्या दिसा फाटी रेजिडेंट दोतोरांनी भलायकी मंत्र्यान दिल्ले मागणेचे निवेदन मान्य केल्ल्यान दोतोर सातिस्वेत। 70 धारखंड बेकायदेशीर प्लॉटिंगा विशीं सर्वेक टीसीपीचे अधिकारी फिल्डार 101 बेकायदेशीर प्लॉट टीसीपी मंत्र्यान पळोवणी करून कारवाय करूंक दिले निर्देश। बलात्कार खुनाची केस आत्महत्या म्हणपाचो यत्न सुप्रीम कोर्टान ममता सरकाराक उजरायली दोतोरांचे सुरक्षे विशीं टास्क फोर्स बेरेस्तार मेरेन मागलो सीबीआयचो रिपोर्ट। स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवंक नवी डेडलायन 31 मार्च 2025 सरकार म्हणटा केंद्राचे अर्दे प्रमाण काम कंत्राटाचे पेपर दाखयात कॉन्ट्रॅक्टर हायकोर्टाच्या स्कॅनरार। गोकर्ण पुलिशेन गोंयांत चोरी करपी हिस्ट्री शीटर आगोस्तीन झेवियराक केली अटक। गोंयांत 20 परस मायज चोरयो करून गोकर्णाच्या दर्यादेगेर झेवियर सुशेगात रावतालो। दर एक कर्मचाऱ्याक अणभवाचो दाखलो दिवचो सरकाराचो खाजगी कंपन्यांक आदेश दाखल्याचो खंय सरकारी नोकरे खातीर जातलो विचार। वास्को चिल्ड्रन पार्का कुशीक जी सुडान स्ट्रीट फुडा खातीर बांदिल्ल्या शेडीची निविदा हायकोर्टान केली स्थगीत पालिकेन दिल्ली सुवात योग्य ना म्हण निरीक्षण। कॅबिनेट रिशफलाचो भंय ना WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा मंत्रीपदा बदलप हो मुख्यमंत्र्याचो अधिकार। जमीन बळकावप आणि जमीन रूपांतरणा आड आंदोलन करपी मोर्चेच्या थळाव्यांक मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचो तेंको थळाव्यांच्या हिता खातीर वावुरपाचें उतर। एमपॉक्साचे संसर्ग सेंट्रल आफ्रिकेच्या भायर पातळपाक लागतात चीन ते पाकिस्तान मेरेनच्या आशियाई देशांनी अलर्ट सादुरकाय वाडली WHOन दिल्ली शिटकावणी। दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालची न्यायालयीन कस्टडी 27 ऑगस्टा मेरेन वाडयली। महाराष्ट्राच्या बदलापूर स्कुलात लहान भुरग्याचे लैंगिक अत्याचाराची केस वाठारात मोठे आंदोलन स्कुलाच्या प्रिन्सिपलासयत शिक्षिका आणि अटेंडंट सस्पेंड स्वीपराचे कर्म पुलिसांचेर कारवाय। रिझर्वेशन बचाव संघर्ष समितीन 21 ऑगस्टाक जाहीर केला भारत बंद सुप्रीम कोर्टाच्या कोटा विधीन कोर्टाच्या निर्णयाआड भारत बंद। जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पावड्या खातीर अधिसुचोवणी जारी नॉमिनेशन प्रक्रियेक सुरवात। गोंय शालांत मंडळाची 12वेची परीक्षा 1 फेब्रुवारी सावन प्रॅक्टिकल 8 जानेवारी सावन 10वेची परीक्षा 1 मार्च आणि प्रॅक्टिकल 4 फेब्रुवारी सावन सुरू ह्यो तात्पुरत्यो तारखो। पुणेच्या पोर्शेकार क्रॅश केसीत अनेक दोग दुबावितांक पुणे पोलिसांनी केली अटक रक्ताच्या सॅम्पलांची अदलाबदल करपाच्या प्रकरणात अटक आता मेरेन 9 जाणांक अटक। अमेरिकेचो राष्ट्रपती जो बायडनान डेमोक्रेटिक नॅशनल कन्व्हेन्शनात फेअरवेल भाशणात काढलो ट्रम्पाचेर फोग कमला हॅरिसाकडच्यान अपेक्षा। शेअर मार्केट गिरणानुकते निफ्टी 24,710 सेन्सेक्स 80,734 उक्तो।